Dr. Pramod Sawant, as the Chief Minister, has completed 1 year of government, more than maybe 1 year. आणि त्या 1 वर्सान आज पळयलें जाल्यार खुबशे लोकांचे आज रिसेंटमेंट, द वे पीपल हॅव बीन फ्रस्ट्रेटेड ओवर 1 year हें दिश्टी पडटा. आणि तातूंत हें रिफ्लेक्ट जाता तेन्ना तो आनी ताचे कॅबिनेटार हें फूल रिफ्लेक्ट जाता की हाव दे हॅव नॉट बीन एबल टू बी सक्सेसफूल. कोविड-19चो विशय जो आयलो, कोविड-19चो विशय एक सगळ्या जगाक आयलो, देशाक आयलो, गोंयाक आयलो. आणि हे कोविडाच्या निमित्तान हांवें पयर उदाहरण दिल्लें की द चीफ मिनिस्टर हॅज गॉट कोविड-19 एज अ ऑल्टरनेट कोएलिशन पार्टनर टू डील वीथ वेन इट कम्स टू इश्यूज ऑफ गोवा म्हणून. मागीर तो म्हादयचो आसूं आशिल्लो, बॅकडोर एंट्री ऑफ क्वॉरंटायन टुरिजम, कजिनो सुरू कर तो आसूं आशिल्लो, नाल्यार मायनिंगाचो आसूं आशिल्लो. देयर इज नो विजन, दे नो नथिंग. लेबर मिनिस्टर आसतना आय हॅड प्लॅन्ड की एवरीथिंग गोज इन अ स्ट्रक्चर्ड मॅनर. गोंयकार स्वावलंबी जावचे, नॉन गोवन्स हांगा आमी सदांच कामाक वापरता त्या पेक्षा गोंयकार वापरचे म्हणून आमी रेजिस्ट्रेशन ड्रायव्ह केल्ली. रेजिस्ट्रेशन ड्रायव्ह करता आसतना सगळ्या कोणाक दिसलें की आपूण आज काम करना, पूण फाल्यां काम करतलो. कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वाडिल्लो आसा गोंयांत. तो भुरगो जावं, जाणटो जावं, बायल मनीस जावं, कोणूय जावं, ते काम करतले म्हणून तांचें रेजिस्ट्रेशन ड्रायव्ह आमीच सुरू केल्लें. पूण रेजिस्ट्रेशन ड्रायव्ह डज नॉट गिव यू बेनिफीट ऑफ एनीथिंग. चीफ मिनिस्टराक समज खबर ना, हांव ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की बिल्डिंग एंड कन्स्ट्रक्शन वर्कर्साच्या अंडर तांकां रेजिस्टर जे केल्ले was only to be for them to be registered. कित्याक आमी the second part was Goa Skilling Academy. We were tying with some corporate by the name of LaborNet which was empaneled in the center. Skilling शिकोवपाक at every point, right from supervisor, fitter, plumber, सगळे तरेचे जॉब शिकप फॉर कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज ते शिकोवपाक आमी तांचे कडेन MOU सायन करपाचें आशिल्लें. त्या टायमार स्किलिंग अकॅडमी सुरू करपाची आशिल्लें. तांच्या भुरग्यांक ब्युटिशियन कोर्स, बाकीचे तरेतरेचे कोर्स टू बी सेल्फ एम्पावर्ड ते करपाचे आशिल्ले. आनी 17 स्किमी काडिल्ल्यो. दीस थिंग इज नथींग बट अ स्कॅम. कित्याक खंयची रेजिस्ट्रेशन समज आसलें जाल्यार रेजिस्ट्रेशनान जायना. स्कीम दिवच्या पयलीं ड्यू डिलिजन्स करचें पडटा. केल्लें ना. दिता आसतना कशें दिलें तुमी? सगळ्यांक दिलें काय इल्ल्यांकूच दिलें? आनी 6,000 रुपया तुमी दिले ते सीएमान सांगचें खंयच्या स्किमीच्या अंडर द बोर्ड दिले. 3 प्रश्न आन्सर करूनी. कित्याक हांवें 17 स्कीम काडिल्ल्यो, त्या स्किमीन हांवें फूल तांच्या फॅमिलीज, तांचें एज्युकेशन, तांकां भुरग्यांक, मरणांक, लग्नाक सगळ्यांक काडिल्ल्यो एज लॉंग एज ही क्वॉलिफायज. Registering him does not give a qualification of scheme. Registering him only gives him a sanction to come for trainings and be a qualified person in the list of BODCW. आणि ते केल्लें समज आज आशिल्लें जाल्यार ह्या वेळार आमकां हो त्रास जावचो नाशिल्लो. आज आमचे कडेन स्किल्ड पीपल आसतले आशिल्ले. लोकांनी रेजिस्ट्रेशन केलेंच. रेजिस्ट्रेशन इज नॉट अ स्कॅम. गिविंग द मनी विदाउट एनीथिंग इज अ स्कॅम. आणि चीफ मिनिस्टर कॅनॉट जस्ट पास इट समवेअर. फायनान्स इज इन्वॉल्व, पीपल्स मनी इज इन्वॉल्व, सेस इज इन्वॉल्व. ताच्या खातीर मुख्यमंत्री आय थिंक he has to be clear when because half the time he keeps studying and balance half what he talks and commits does not make any sense to the people of Goa. 6,000 रुपया समज दिल्या पर पर्सन, ते सीएमान खंयच्या स्किमीच्या अंडर दिल्या ते पहिले मुख्यमंत्र्यान सांगचें. हे म्हजी तरी पूर्ण मागणी आसा. and I would second it that the chief minister has given most of his party people this scheme, not the people who are registered under the BOCW. And he resigns and gives way for somebody who can lead Goa. We need a leader, not a corrupt chief minister.